नाव बदलपा खातीर लोकांक आतां न्यायवेवस्थेची परवानगी घेवची पडटली। जांचे आवय बापूय वा आजो आजी गोंयांत जल्मल्या तांकां गोंयची आडनांवां लावपाक मेळटलीं म्हण कायदो मंत्री निलेश काब्रालान म्हायती दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। लॉ एंड ज्युडिशरी डिपार्टमेंटाचो जो चेंज इन नेम एक्ट 1990 फाटले एक्चुअली कॅबिनेटान आमी तो हाडलेलो, पूण मागीर विधानसभेन आशिल्ली, परतून तो कॅबिनेटान हाडून आतां येतले हितून हो इशू आसा की हो चेंज इन नेम एक्ट कितें की बेसिकली इट इज डिफायन्ड की जे नाव चेंज करतले ते खुबशे लोकांचे प्रॉब्लेम आशिल्ले वेर पीपल आर मेकिंग एलिगेशन्स की नाव खंयचे खंय घेता म्हणून। सो तितून भितर 1990 एक्ट जो आशिल्लो तितून भितर पावर्स टू चेंज नाव विल बी गिवन टू द ज्युडिशरी, आनी तितून भितर बदल हाडला की that person who will want to change his or her name will have to be first of all born in Goa, and number two either one of his parents or grandparents should be born in Goa permanently. हो एक तिसरो आसा। चवथो आशिल्लो की लॉ एंड ज्युडिशरीचो गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटीस एंड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग आमी पळयलां की आतां पयलीं भाशेन हँडरायटींग बी तें जायना आनी लोकांक ते अंडरस्टँड जावपाक हँडरायटींग डिफिकल्ट जाता। सो नाव वी आर चेंजिंग दॅट इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स बाय कंप्युटरायज स्टेटमेंट, म्हणजे टायप करून तेणी दिवपाक शकता। इट वॉज नॉट देयर इन लॉ।